पत्रकार परिषदेत आमच्याबरोबर हाजीर आसात उत्तर गोयचे काँग्रेस पक्षाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विरेन शिरोडकर, तशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे ब्लॉक अध्यक्ष बाब नारायण रेडकर. पयर आरंबोल बिचाचेर जी दुर्घटना जाली, जातून आमच्या एका भावाचो जीव गेलो, ताज्या उपरांत ताजी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक हाडली. स्थानीक पुलिसांनी थंय इन्क्वायरी करून एका मनशाक अरेस्ट केलो. आतां सगळ्या गोंयकारांक हांव याद करून दिवपाक सोदतां की 2012 परिवर्तन करया, परिवर्तन जातलें म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या राज्यान आयलें आनी त्या परिवर्तनाचो म्हाका दिसता गोंयांत तांणी कमळ फुलयलें अशें ते सांगताले. 2012 भारतीय जनता पार्टीचे तांणी कमळ फुलयलें आनी कमळ हे खंय तयार जाता? कमळ म्हणटा ते रेब्यान चिखलान कमळ तयार जाता. आनी गेल्ली 12.5 वर्सां प्रत्येक गोंयकाराक आज रियलायज जाता आसतलें की आज आमी खरेंच त्या रेब्यान बुडल्या आनी ते रोबो कितलो खोल आसा की मनीस भितर बुडून मरतलो हाजी आज नेम ना. आनी ती परिस्थिती म्हाका दिसता पयर आमकां आरंबोलाक पळोवपाक मेळ्ळी. काल थोडे मिडियाच्या रिपोर्टांतल्यान आमकां कळ्ळें की ताची डेथ आसा ती अननॅचरल, ताका आर्टरी ताच्यो ब्लॉकेज आशिल्ल्यो अश्यो कांय मिडियांनी ती न्यूज हाडली. पूण म्हाका दिसता ह्या गोश्टीन डेप्थान आमी वचपाची गरज आसा. जो स्थानीक आरंबोलचो सांजचो सदांच पासयेक वतालो समुद्राचेर, जेन्ना ताणें पळयलें की लोकांच्या चलपाच्या वाटीचेर हे जे इल्लिगल पद्दतीन जे डेक बेड्स जे घालतात ते करत करत ते उदका मेरेन पाविल्ले आनी ती इल्लिगॅलिटी पळोवन ताणें ते डेक बेड सायडीन घातले. थंय बाचाबाच जाली आनी एक गोंयकाराक 10च्या वयर भायले लोक हिमाचल प्रदेशाच्या लोकांनी येवन ताका मारलो, ताजो जीव घेतलो. आतां आमी तातूंत चड डिटेलान या नाका ताजो डेथ कसो जालो, कितें जालो. अरे ताजो डेथ जालो बिकॉज ताका 10 लोकांनी गिराव घातलो, ताका मारलो आनी त्या कारणाक लागून तो मेलो. पूण आज खंय तरी म्हाका दिसता हे BJP हो इशू परत डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता. रूट कॉजा मेरेन वचपाक जाय. काल आमी पळयलें मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक न्यूज आयली सांजची की एका मनशाक 7 दिसाची पुलीस कस्टडी मेळ्ळ्या. अरे मारलो कितल्या लोकांनी? पुलिसेच्या कस्टडीन आसा कितले लोक? तांकां सगळ्यांक कित्याक पार्टी करूं ना? म्हाका दिसता हे आनी एक दोळ्यांक उदक लावपाची म्हाका दिसता हे भारतीय जनता पार्टीची ही आनी एक प्रयत्न आसा. आतां हातूंत आमी मातशें डिटेलान या. आतां एज पर GTTR एक्ट, दॅट इज गोवा ट्रेड टुरिस्ट रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1982, ताज्या प्रमाणे जे बीच शेक जे अलॉट जाता, जे टुरिझम डिपार्टमेंट बीच शेक जे अलॉट करता, ताजेर हायकोर्टान पिटिशनां आशिल्लीं. हायकोर्टाचे आनी NGTचे डायरेक्शनां आसा डायरेक्ट की बीच कॅरींग कॅपॅसिटी हाजी सरकारान स्टडी करची आनी त्या बेसिसाचेर शेक जे आसात ते अलॉट करचे. ताज्या उपरांत NCSCM, दॅट इज नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटान फूल गोंयच्या 4 समुद्राचो कॅरींग कॅपॅसिटीचो रिपोर्ट तयार केलो.
ह्या रिपोर्टा प्रमाणे केरी गांवान 10 बेड, आरंबोलच्या बिचाचेर 12 बेड, मांद्रे बिचाचेर 10 बेड आणि मोरजी 10 बेड अशे कॅरिंग कॅपॅसिटीन सांगले आणि ते ह्या सरकारान टुरिझम डिपार्टमेंटान शेक अलॉट करपाचो थंय डिसिजन घेतले. ताच्या उपरांत सरप्रायझींग 22 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा टुरिझम डिपार्टमेंट एक नोटीस काडटा. कितें म्हणून की हे चारूय जे समुद्र आसात, वाचता हांव ते. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम वायड पब्लीक नोटीस डेटेड 10/10/2024 had invited application for erection of 2 numbers each additional temporary seasonal structures on Morjim, Mandre, Arambol and Keri beach stretches of North Goa. Now this is a clear cut violation. या आमदाराचे, या मंत्र्याचे आणि या मुख्यमंत्र्याची पोटा भरना म्हणून आणि एडिशनल चोरी आणि ताणी 2 काढल्या. आता म्हजो प्रश्न असा या सरकाराक आणि टुरिझम डिपार्टमेंटाक की तुम्ही जी पळय 2 आणि एडिशनल काढल्या, हायकोर्टाची आणि एनजीटीची स्ट्रिक्ट गायडलायन्स आसा दॅट यू विल नॉट क्रॉस एज पर द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द बीच रिपोर्ट, जातून ताणें प्रत्येक ह्या चारूय बिचाची जे नंबर ऑफ बेड्स आसा ते नोटिफाय केल्ले आसतना हे तुम्ही 2 एक्स्ट्रा खंयच्यान हाडले. हाजे तुम्ही CRZ परमिशन घेतला, हाजे CRZ परमिशन घेवना. सो दिस इज अ वायलेशन ऑफ द हायकोर्ट अँड द एनजीटी ऑर्डर. दुसरे आमी जर पळयत जाल्यार गोवा स्टेट शेक पॉलिसी जी आसा, ह्या शेक पॉलिसीच्या मार्फत पॉइंट नंबर 8 सब क्लॉज डी पॉइंट नंबर 8 सांगता परमिसिबल ऍक्टिव्हिटीज अंडर द पॉलिसी आणि सब क्लॉज डी सांगता की द बीच शेक अलॉटी शॅल नॉट सबलेट द बीच शेक अंडर एनी सर्कमस्टान्सीस. आता आम्ही घटना झाली थंय या आरंबोल बिचाचेर. आरंबोल बिचाचेर 12 शेक अलॉट जाल्यात. तातूंत तांणी 3 कॅटेगरी केल्या. आता कॅटेगरी नंबर 1 नरेश नारोस्कर, कॅटेगरी 2 मारिया लिना फर्नांडीस आणि कॅटेगरी 3 10 शेका अलॉट केल्या. सदाशिव नाईक, मंगल देसाय, इनासियो डिसोजा, मान्युएल फर्नांडीस, प्रतीक्षा बर्डे, अरुण साटेलकर, विलास पार्सेकर, केतकी मोर्जे, डुल्सिन फर्नांडीस, धाकटू नाईक. म्हजो ओपन आरोप आसा आणि म्हजो चार्ज आसा की ह्या 12तले 10 तरी भायले लोकांक दिल्या. 10 तरी भायले लोक हिमाचलातले लोक चलयतात. आता एज पर पॉलिसी पॉइंट नंबर 8 सब क्लॉज डी क्लियर कट सांगता की सबलेट करपाचें ना म्हणून. जाल्यार जी घटना जाली, ज्या शेकाचेर ताका मारलो, ज्या शेकाच्या स्टाफांनी येवन ताका मारलो, ते शेक आज हिमाचलाचो मनीस चलयतालो. कसो चलयतालो? टुरिझम डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना, कोस्टल पुलिसाचें लक्ष ना. आता टुरिझम डिपार्टमेंट कशें फंक्शन जाता ते आमी पळोवया. आता टुरिझम डिपार्टमेंटान इतली वर्सां तांचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसता आणि ट्रेड डिपार्टमेंट आसता. आता ट्रेड डिपार्टमेंट म्हणटा तेचें काम ऍप्लिकेशनां घेवप, लोकांक लायसन दिवप, हे ट्रेड डिपार्टमेंटाचें काम. आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें काम ते बीच शेक अलॉट केला त्या जाग्यार घालप, ताका मार्क करून एरिया दिवप, कितली डेक बेडां घातला ते पळोवप, हे काम रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचें. आता थंय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान पयलीं मिलिंद चोडणकर आणि माले, बरोबर मरे, हे 2 जाण आशिल्ले जे मातशे स्ट्रिक्ट ऑफिसर आणि जे कोण पळय ती इलिगॅलिटीज करताले तांचेर जर स्ट्रिक्ट एक्शन घेताले हांकां काडले आनी कोणशाक मारले. म्हाका दिसता माले रिटायर्ड जालो. पूण हो मिलिंद चोडणकर म्हणटा तो खंय, हे म्हाका म्हजो प्रश्न मुख्य मंत्र्याक आसा.
आनी ट्रेड डिपार्टमेंटाचे 2 मनीस चंद्रकांत खलप आनी तामोस्कर हे सगळे चलयता. हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचे की ट्रेड डिपार्टमेंटाचे काम, रेव्हेन्यूचे काम ट्रेड डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कशे चलयता, हफ्ते कलेक्ट करपाक. आता म्हाका इन्फॉर्मेशन अशी आसा की रायट फ्रॉम कलंगूट टील केरी फूल नॉर्थ गोवा बेडाचेर तांणी आजुनी कितलेशेच फायली क्लियर करूं ना, परमिशनां दिवं ना. तातूंत भितर एक कांदोळे एक फेमस वर्ल्ड मॅपाचेर आशिल्ले एक रेस्टॉरंटाक सुद्दां तांणी परमिशन दिवं ना. बिकॉज ऑफ प्रायवसी हांव ताचें नांव घेना, नाजाल्यार फाल्यां वचून ताका टार्गेट करतले. बट आय हॅव इन्फॉर्मेशन सेलिब्रिटीज त्या रेस्टॉरंटाचेर येताले. कलंगूट कांदोळे बेल्टाक वॉज नोन फॉर दॅट रेस्टॉरंट वीच वॉज अ बीच शॅक. ताका आजुनी परमिशन दिवं ना. आनी विचारल्या फावटी सांगता की ना, म्हणटा मिनिस्टरान म्हणटा सगळ्यो फायली मागयल्या. मिनिस्टराक कितें फक्त हफ्ते जाय म्हणल्यार गोंयकारांक काबार करपाक उठल्या तुमी. आता ही जी घटना जाली जाचें नांव सी लाउंज, ज्या शेकाचें नांव सी लाउंज, म्हाका दिसता ह्या सरकारान आता त्या बीच शेकाचेर ज्यो आरंबोल 12 पळय तांणी अलॉट केल्या न्ही, मुद्दम वचून तुमी थंय QR कोड स्कॅन करून पळयात. आता एज पर पॉलिसी तांणी सांगला की जो अलॉटी आसा ताजो अकाउंट आसपाक जाय थंय. आज पळय हे मोदीन पळय सगळे जीपे आनी सगळे ऑनलायन ट्रान्सफर पळय केल्या ते तुमी पळयलां आसतलें. सगळे कडेन QR कोड आसता मरे, आमी वता आनी रोखडेच जीपे करता. म्हजो चॅलेंज आसा 90% ऑफ दी शॅक्स पळय थंय घातल्या न्ही, तो जीपे स्कॅन करून पळया, कोणा भलत्याचेंच नांव येतलें. कित्याक ते काडून सबलेट केल्ले आहा थंय. टुरिझम डिपार्टमेंटाचो कांयच कंट्रोल आनी चॅक ना. आता एज पर पॉलिसी मॅक्झिमम लिमीट 10 पेर बेड घालपाक मेळटा. 10 पेर म्हणल्यार 20 बेड, म्हणल्यार एका शेकाक 20 बेड घालपाक मेळटा. तुम्ही वस्तुस्थिती वचून पळयात. काल गेल्ले आमी थंय, काल आमी पुलीस स्टेशनारूय गेल्ले, त्या फॅमिलीकूय आमी मेळून आयले आनी मागीर समुद्रार आमी पळोवपाक गेल्ले थंय. अरे प्रत्येक शेकान 50-50 पेर घातिल्ले आसा बेड. बरे मिनिमम 50 पेर म्हणल्यार 100 बेडी जाल्यो. जंय लिमीट 20 बेड घालपाची आसा थंय आनी 100 बेडी घालून दवरल्या. कशे थंय येता ते टुरिस्टांक त्रास जावचे ना, किंवा स्थानिक लोक जे समुद्राचेर पासेक वता तांकां त्रास जावचो ना. सरकाराचो कांयच कंट्रोल ना. हे पळय म्हाका दिसता मंत्र्यान आनी जो आमदार आसा पळय तांणी पयलीं म्हाका दिसता बसून आपलो वांटो कोणाचो कितें तें पयलीं सेटल करा मरे. तुमी टुरिझम पार्ट घातले हांगा, तुमी तुमच्या हफ्त्याक लागून तुमी हांगा गोंयचे टुरिझम पार्ट घातले. आज गोंयकारांचो जिवना कडेन तुमी खेळटात. एक गोंयकार सादारण जर आज आवाज उठोवपाक गेलो फॉर इलिगॅलिटीज ताका मारून उडयतात आज. आता ते बीचाचेर जी शेक घातल्या ताका एज पर पॉलिसी, अरे म्हाका सांग, ताका टॉयलेट्स घालपाचे आसा एज पर पॉलिसी. आनी पॉयंट नंबर F ऑफ द पॉलिसी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट शॅल कंपल्सरी प्रोवाइड पोर्टेबल टॉयलेट फॅसिलिटी. दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी. तुम्ही विचार करात ते खंय वता आसतले सिवरेज. समुद्रार घातिल्ले जे आज शेक्स आसा ताजे सिवरेज खंय वता, हाजेर कोणें विचार केला. आता एज पर पॉलिसी पॉइंट नंबर 8 सबक्लॉज नंबर F परत सबक्लॉज नंबर 2 says that beach shack allottee shall ensure specific disposal of sewage waste including black and grey water with the help of concerned local panchayat raj institution. हा 100% चॅलेंज म्हणून सांगता. कांयच ना ती फॅसिलिटी. कित्याक आमी गेल्ले थंय काल, ती सिवरेज खंय वता कोणाकूच खबर ना. त्या आमचो थंयचो ब्लॉक अध्यक्ष सदांच म्हाका सांगतालो की थंय पयलीं पुलीस आउटपोस्ट आशिल्लो, थंय पुलीस स्टेशन नाशिल्लें मांद्र्या. जेन्ना फाटल्या वर्सा आमी पळयलें, काल म्हाका दिसता थंय 1 वर्स जालें मरे. काल ती आमी गेल्ले तेन्ना सत्यनारायण पुजा आशिल्ली, म्हणजे काल त्या पुलीस स्टेशनाक 1 वर्स जालें. 1 वर्स फाटीं जेन्ना मांद्र्या मुख्यमंत्र्यान बरें
थंय भाशणां बिशणां करून पुलीस स्टेशन ओपन केलें, लोकांक दिसलें आतां की मांद्रे पुलीस स्टेशन जाल्यार क्रायम रेट मातशी देंवतली म्हणून. पूण ज्या दिसा सावन तें पुलीस स्टेशन जालां क्रायम रेट वाडत आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें जाग्याक लागून जेन्ना त्या कोनडकराचेर पळय हल्लो जालो तेन्ना रातचो रात सांजचो मुख्यमंत्र्यान त्या PIक ट्रान्सफर केल्लो मरे, याद आसा तुमकां? सगळे मिडियांनी हाडिल्ले. एक आठवड्या भितर ताका परत रिइन्स्टेट केलो. कित्याक म्हणून? असो कितें दबांग ऑफिसर? पयले सुवातेर तुमी ट्रान्सफर कित्याक केलो? जर तर त्या PIची चूक नाशिल्ली और PI जर बरें काम करता जाल्यार कनोडकराच्या केसीन ट्रान्सफर कित्याक केलो? कितें तरी चूक जाल्या, कितें तरी रॉंग ड्रॉइंग्स आशिल्ली म्हणून ट्रान्सफर केल्लो. एक आठवड्यान परत हाडटा. कित्याक? तो आमदाराच्या सकल आमदाराचो बॉस आशिल्लो आनी आमदार जो आतां स्थानीक सध्या आसा तो ताजे अंडर काम करतालो म्हणून हँड इन क्लोज. हे चलना कितें? काय मुख्यमंत्र्याचो ब्लू आयड बॉय म्हणून? म्हाका दिसता टोटल कॉलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल कॉलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. मुख्यमंत्र्याक कसलोच अधिकार ना हे सरकार चलोवपाक. एवरी डे गोंयकाराचो आज 33 वरांनी एक गोंयकार मरता रस्त्यार. आज ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी पळय ज्यो एवरी डे कोणाक हार्ट अटॅक येता, कोणाक ब्रेन स्ट्रोक जाता, एवरी डे केसी आसा. फाटल्या दिसांनी ह्याच आमदारान थंय रापणकराक घेवन एक फेस्टिवल केलें. डिसेंबर म्हाका दिसता ते, इफ आय एम नॉट रॉंग, डिसेंबर 11, 12, 13 3 कोटी रुपया मोडले. आतां तुमकां याद करून दिवपाक सोदता, ते फेस्टिवल फेब्रुवारीन मिरामार जावपा आशिल्लें. याद आसा? फेब्रुवारीन ते फेस्टिवल मिरामार जावपा आशिल्लें. ताणें एक रीट पिटिशन थंय फायल केलें आनी ताचेर स्टे हाडली. आनी ह्या सरकारान सव्वीस मार्च 2024 ऑर्डर. After the matter was heard for some time, Mr. Kantak, learned senior advocate appearing for the state of Goa and other respondent except CCP on instruction of the Director of Tourism, Mr. Sunil Anchipaka, who is present in court, states that Goa Seafood Festival, which was scheduled to be held on Miramar Beach on 9th February 2024, would be deferred to some other suitable date. Okay, affidavit delay because there was no policy. 1999 जे रिट पिटिशन फायल जाल्ले, रिट पिटिशन नंबर 55 ऑफ 1999, जाचो निकाल 2001 ऑर्डर आयिल्ली आनी थंय सांगिल्लें की बिचाचेर कसलोच फेस्टिवल जावचो ना. ते 2001 म्हणल्यार आफ्टर 23 इयर्स हे सरकार परत बिचाचेर फेस्टिवल करपाक सोदता फेब्रुवारीन. आनी थंय सांगता की बाबा आमी हे डिफर करता बिकॉज देर इज नो पॉलिसी. आनी इट इज सेड दॅट इन द डिसेंबर 2024 हे फेस्टिवल मांद्र्या आरंबोल बिचार जाता. 3 कोटी रुपये खाले. म्हणजे हे सरकार फक्त लुटपा हांगा आयला. हो टुरिझम मिनिस्टर जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना व्हडले व्हडले उलयतालो असेंब्लीन. गोंयच्या जनतेक एक आशा आशिल्ली की रोहन खंवटे बाप कितें तरी करतलो म्हणून. एवरी डे तो बीच क्लिनिंग स्कॅमाचेर उलयतालो. खंय गेलो तो स्कॅम? म्हाका दिसता मिडिया भावांनी हे सगळे गोंयकारां मुखार व्हरपा जाय. दीस अ व्हेरी सिरियस इश्यू. अरे आमी एका सायडींच्यान टुरिझम म्हणटा डिप्लीट जाता. कारणां कितें ही? कित्याक ते शेकां आमी काडल्या आनी ती काडल्या आनी कोणाक भायल्याक दिल्या चलोवपाक. ताजे कडल्यान आमी 2 लाख रुपया रेंट घेता. मागीर तो कोण भायलो चलयता पळय तो 50 रुपयाचो बांगडो मागीर 500 रुपयान विकता. फाटल्या दिसांनी कलंगूट पळय झगडी जाली आनी ते टुरिस्टाक मारलो बांगड्या लागून. ती मागीर अशें जाता ते मागीर. म्हणून तो टुरिस्ट आज गोंयच्यान भायर वता बिकॉज गोंयान आज सगळें वाडला. कारण कितें? सरकाराचो कंट्रोल ना, सरकाराच्यो पॉलिसी सारक्यो ना, सरकाराचो खंयच क्रॉस चॅक ना. अंधाधुंदी व्यापार चल्ला. फक्त आओ जाओ लूट के खाओ. आता पॅराग्लायडिंगाचेर जे सेम मांद्र्या मतदारसंघान जो इन्सिडंट जालो ती म्हाका म्हायती अशी मेळ्ळ्या की ते एकूच मनशा कडेन खंय परमिशन आशिल्लें गेल्ल्या वर्सा आनी एका मनशाच्या परमिशनाचेर हे बाकी सगळे चलयताले.
आनी एक इन्फॉर्मेशन तुमकां दिता. गेल्ल्या वर्साक 2 हवालदार आनी एक सिनियर पुलीस ऑफिसराक सस्पेंड केल्ले कित्याक हफ्ते घेताले आनी जीपेचेर ते पयशे ट्रान्सफर केल्ले म्हणून. म्हाका दिसता थंयचे स्थानीक कोणी मिडिया भाव आसतले तांकां खबर आसतली. कांयशे मिडिया हाडिल्ले ते. गेल्ल्या वर्साक 2 पुलीस कॉन्स्टेबल एक सिनियर ऑफिसराक सस्पेंड केल्लो करप्शनाच्या नांवार. हफ्ते घेताले हे पॅराग्लायडिंगा कडल्यान. जीपे मेळिल्ले तांच्या अकाउंटाचेर. म्हळ्यार आजवर ते पयलींच्यानूय चलताले. हांवें आयकलां की ह्या फावट ह्या वर्साक थंय जवळपास 5 जाण चलयता. म्हजो चार्ज आसा की आमदाराचो खंय मनीस थंय येता बसता, तूं ते हाजेर चडलो की 2000 रुपया लागू. मनीस ते हाजेर चडलो तूं मागीर त्या क्लायंटा कडल्यान 5000 घे नाजाल्यार 10000 घे. 2000 स्ट्रेट आमदाराक चल्ले. अरे चलयला कितें तुमी? गोंय म्हणल्यार तुमचे बापायचे बेस जाला की तुमी फक्त लुटत रावतले लोकांक? थंय कोणाचो जीव गेलो तो टुरिझम मिनिस्टर सांगता आमी पॅराग्लायडींग म्हणटा बंद करता, तो सांगता ना पॅराग्लायडींग बंद जावपाचें. चल्लां कितें? इज दीस द कायंड ऑफ टुरिझम पॉलिसीज? आशिल्ले नाशिल्ले काबार करून उडयला ह्या सरकारान. वी कंडेम द इन्सिडंट वीच हॅपन्ड ऑन आरांबोल बीच. आनी म्हाका दिसता त्या आमच्या भावाचो जो जीव गेलो अमर बांदेकर, हाजो खून ह्या सरकारान, ह्या मुख्यमंत्र्यान, ह्या मंत्र्यान आनी स्थानीक आमदार हाका जबाबदार आसा. म्हाका दिसता पळय जी केस त्या हिमाचल लोकांचेर केल्या, टुरिझम मिनिस्टराक करपा जाय ताका पार्टी. बिकॉज त्या बीच शेक पॉलिसी प्रमाणे तांणी 20 बेड घालपाचे सोडून 100 बेड घातला. हाय टायड लायनी वयल्यान 15 मिटराचे सोडून घालपाक जाय. हे सामके हाय टायड लायनीचे भितर गेल्ले आसात. हाजेर कोणे चॅक करपाचे? थंय कोस्टल पुलीस ना, मुख्यमंत्र्याचेर केस जावपाक जाय. स्थानीक आमदाराचो आमी फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ पळयल्लो. दादागिरी करून तो थंय ऑफिसरांक तो म्हाका दिसता माले आनी कोण ऑफिसर थंय गेल्ले चोडणकर, धमकी दिवन ताणें सांगिल्लें शिवोले ब्रिज क्रॉस केलो आपल्याक फोन करपाचो म्हणून. हो कोण हफ्ता वसुली एजंट? डी कंपनी बीन जाले हे? की टुरिझम ऑफिसराक सांगता शिवोले ब्रिज क्रॉस केलो की आपल्याक फोन करपाचो म्हणून. म्हाका दिसता आज ही गोंयची परिस्थिती ही आज गोंयभर पळय जाल्या हाका हे सरकार कारणीभूत. आनी कमळ पळय कशें चिखलान पळय फुलता तशें आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कमळान पुराय गोंयभरात चिखल करून उडयल्लो आसा. आनी त्या चिखलान ह्या गोंयकारांक डुबोवन मारतात. एनी क्वेश्चन्स? अमित सर, आता तुम्ही सगळं सांगितलं. गेल्या अनेक वर्षापासून मुख्यमंत्री कायम म्हणतात की टुरिझम मध्ये जे व्यवसाय आहेत ते गोमंतकीयांच्या हातात राहण्यासाठी आपण वेगवेगळे कायदे करतोय किंवा त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रोत्साहन देतोय. पण लोक स्वतःचे व्यवसाय हे परप्रांतीयांना विकत आहेत किंवा त्यांना ते भाड्यानं देत आहेत कारण त्यांच्यामध्ये सुशेगात वृत्ती जागी झाली आहे. या सगळ्यात तुम्हाला लोक म्हणजे गोमंतकीय यात कुठं कारणीभूत वाटत नाहीये? सरकार महत्वाचं की गोमंतकीय लोक महत्वाचे? न्ही कशें आसता, काल हांवें जेन्ना पुलीस स्टेशनार गेल्ले पळय न्ही, हांवें थंय बायट दिल्ली आसा. आनी आय हॅव सेड की जे गोंयकार चूक करतले तांचे आमी रावचे ना. कॅन्सल करा मरे. अरे इफ एज पर पॉलिसी तू जर सांगता की सबलेट करपाचें ना, वाय टुरिझम डिपार्टमेंट इज नॉट डुईंग चेक देर? कॅन्सल करूं उडाय. आसूं गोंयकार तो. आनी खूब गोंयकार लायनी ना जांकां धंदो करपाक जाय. जो गोंयकार मस्ती करतलो ताका माफी ना. पण गेल्या अनेक वर्षापासून अरे पूण हातून सगळे स्थानिक आमदार मंत्री हे सगळे हफ्त्यांनी गुंतल्या. कोण कोण आमदार नाव सांगताय? अरे तुका आता एक्झाम्पल आम्ही आज मांद्रे मतदारसंघाचे उलोवया. मांद्रेच आमदार आहे त्याच्यात 100% आसा. ज्या शेकार इन्सिडंट पळय जाला ते शेक हिमाचल चे लोक चलयता आनी हो आमदार थंय डेली आसता. नाल्यार त्या हिमाचल लोकांक गट्स खंयच्यान आयले रे गोंयकाराचेर हात घालपाक? फाल्यां तूं आतां स्कूटर घेवन वता, फाल्यां समज जर तुजी स्कूटर जर तर कोणा लागली आणि हे भायले लोक येऊन जर तर बडयले तांचेर कोणाचो हात असल्याचे तुझे हात घालतले ते? म्हणजे कोस्टल मध्ये सगळेच आमदार याच्यामध्ये आहेत असं? 100% न्ही. ना जाल्यार हे अलॉटमेंट ही दादागिरी वाढली कशी?
तुवें पळयलें मरे कलंगुटाक शुटींग जाता, थंय मांद्र्यान चाकू तलवार घेवन लोकांक कापता जाग्यार लागून. सो ही परिस्थिती, हो दलदल, हो चिखल, हो रेबो ह्या बीजेपीन हाडलो गोंयांत. परिवर्तन परिवर्तन म्हणून लोकांक गोंयकारांक काबार केले. आनी हे म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकाराक रियलायज जाला. आज माणसुकी ना, आमी आज घरा परत पावतले म्हणून सांगपाची गॅरंटी ना. आज वाटेर तुका कोण आडोवन कोण मारून तुका फाटल्या दिसांनी पळयल्लो मरे एक टुरिस्टान एका मोटरसायकल वाल्याक मारून ताका ब्रिजा वयल्यान सकयल उडोवना. तो बाबडो 2 दिसांनी दुबय वचपा आशिल्लो. ताणें स्वप्नान सुद्दां चिंतून आसतले तो बाबडो येतालो रेजिग्नेशन दिवपाक, कसिनोन कामां आशिल्लो भुरगो. ही परिस्थिती आसा आज गोंयांत. हे पळय भाशणां करतात आनी फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट. ह्या फेस्टिवलाचेर तांणी 3 कोटी रुपया मोडले मरे. 3 कोटी रुपया. आज सोशल वेलफेअर स्किमाचे पयशे दिवपा ह्या सरकारा कडेन पयशे ना. पूण हांगा मोडपा पयशे आहा. आज लोकांक उदक ना, पूण मुख्यमंत्री सांगता कमी उदक वापरा म्हणून. अरे उदकूच ना तेन्ना कमी आनी कितें वापरतलो तूं? त्या वाठारान वचून पळय म्हणून सांगता तुवें उदक ना. तुजे आज तूं अंजुना वच, सालिगांव वच, आसागांव वच, थंय टँकर शिवाय थंय आज लोक जगपाक शकना मरे. सो आयची जी ही परिस्थिती ह्या सरकारान जी निर्माण केल्या, म्हाका दिसता हे जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय म्हणटा तें काबार जातलें. आता तुमची यात्रा सुरू होणार आहे, संविधान बचाव यात्रा. त्या यात्रेच्या माध्यमातून असं काय आवाहन करणार आहे का? म्हाका दिसता पयर आमचे 26 तारखेक जी आमची सभा जाली मडगांव, त्या सभेन म्हाका दिसता हांवें सगळे जे मुद्दे, सगळे प्रश्न आनी कशा पद्दतीन जय बापू, जय भीम आनी जय संविधान हाचो सारांश हो कसो आज ताजो इफेक्ट प्रत्येक मनशाच्या जिवनान जाता हे त्या दीस सांगिल्लें आसा. आनी हो विशय घेवन आमी प्रत्येक मतदारसंघान, प्रत्येक गांवान, प्रत्येक कानाकोपरान फुडलें इलेक्शन जायसर हो 1 वर्स आमचो कार्यक्रम चलतलो. आज परिस्थिती अशी आसा की अरे मनशाक जिवनान आमच्या संविधानान जे प्रत्येक मनशाक अधिकार दिला म्हणटा तो बरें जीवन जगपाचें. आनी तें जर जगतलो जाल्यार 3 गोश्टी म्हत्वाच्यो. एक रावपाक घर, एक तुका पोटा पाण्याची वेवस्था, खंय तरी रोजगार आनी तिसरें म्हणटा तें आरोग्य. आज तिनूय हे गोंयांत ना. आनी ही परिस्थिती आज प्रत्येक गोंयकार फेस करता. आज बेरोजगारीन आमी नंबर 1. मुख्यमंत्री सांगता 94% लिटरेट, 30 म्हणल्यार आपूण 100% करतलो. अरे 94% लोकांकूच आज जॉब ना. तुवें गोंय राज्य व्हरून नंबर 1 दवरलें इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तुज्याच प्रधानमंत्र्यान निती आयोग जे स्थापन केला ताणें तुका सर्टिफिकेट दिल्या. आरोग्य क्षेत्रांत तर उलोवपाचेंच ना. म्हजेच एक उदाहरण दिता तुका, जे पयर हांवें सभेन लोकांक सांगिल्लें. म्हजो स्वताचो ड्रायव्हर, तो बाबडो चलयता आसतना ताका स्ट्रोक आयलो. घट जालो तो थंय. ताका एम्ब्युलन्सीन घालून आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो मडगांव. हांव पणजेच्यान थंय मडगांव पावता म्हणल्यार ऑलमोस्ट अर्दवर गेला आसतलें. अरे अर्दवर ती हात लावपाक तयार ना ताका, टायमपास करता. आनी कोणूच नाशिल्लें ते. हांवें म्हणलें दोतोर आज बरी म्हणलें तुमची मजा, आज कोण ना? हय आज लोड कमी म्हणपालेली. मागीर ताका कित्याक दवरलं ना, मातसो क्लिनींग करता. अरे म्हणलें ताका घाल, ही इज अनकॉन्शियस. चॅक केलो तेन्ना कळ्ळें ताका ब्लिडींग आसा म्हणून भितर ब्रेनात. मागीर ती सांगता आमचे कडेन जायना, GMCन व्हरा. अरे GMCक व्हरपाक ती एम्ब्युलन्सीन घालपाक तयार ना. ना आमची एम्ब्युलन्स येतली म्हणटा. जेन्ना दोतोराक मागीर हांवें मातसो आवाज उठयलो, म्हजी एम्ब्युलन्स भायर उबी आसा, कार्डियक एम्ब्युलन्स, तेन्ना काडून ताणी प्रायवेट एम्ब्युलन्सीन घातला म्हज्या. आनी GMCन हाडून परत स्कॅनिंग केल्या. दोतोरान सांगलें दॅट ताचे चान्सीस सर्वायवलाचे ना. आनी बाबडो 2.5 वरांचेर ताजो जीव गेलो. नेक्स्ट डे आमचो 26 तारखेक जो कार्यक्रम आशिल्लो मडगांव, थंय वता आसतना हांव, आमचो विरोधी पक्ष फुडारी, आमचो आमदार, आमचे इन्चार्ज, आमचे सेक्रेटरी इन्चार्ज बरोबर आशिल्ली. अरे थंय नुव्या जंक्शनाचेर एक्सिडंट जालो. गोंय राज्याचो विरोधी पक्ष फुडारी रस्त्यार आसा, आमदार आसा, एका पॉलिटिकल पार्टीचो अध्यक्ष पुलिसाक फोन करतात, 108 फोन करतात.
35 मिनटांनी ॲम्ब्युलन्स आयल्या. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 5 मिनटाचे पयस ना थंयच्यान. ही आज परिस्थिती आसा. अरे गोंयान एक जर आज GMC जर आमी काडून जर एक दीस सायडीन दवरले, तुका सांगता परिस्थिती गोंयकार मरत रावतलो एवरी सेकंडाक. अशी आज परिस्थिती आसा. आज एक हेल्थ सेंटर सारकें चलना, दोतोर नासतात, वखदां नासतात. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते नांवाक दवरल्या ती दोनूय, कांयच ना थंय. थंय मनीस गेलो की मरपाचोच. फक्त पयशे खावपा जाय हांकां. तुवें वचून पळय मरे, राजवाडो बांदून दवरला थंय तुवें, आजून ओपन जायना. थंय GMCन सिटां मेळटली म्हणून अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट ती स्कीम आशिल्ली, थंय तो महल बांदला, पयशे खाले, आजून चालू जायना. ही आज परिस्थिती आसा गोंयची. पण हे सगळे विषय 6 महिन्यानं वर्षानं फक्त तुमच्याकडनं येतात. हे विषय त्या वेळेला मार्गी लावण्यासाठी तुम्ही काहीच करत नाही, हे स्पष्ट आहे ना सर. काँग्रेसनं किंवा विरोधी पक्षांनी ज्या पद्धतीनं आक्रमक व्हायला पाहिजे. गेल्या वेळेला सुनील कौठणकर आणि शिरोडकरांची एक प्रेस झाली होती, त्याच्यामध्ये थिवीचा एका विद्यापीठाचा विषय होता. त्या थिवीतल्या लोकांनी त्याला विरोध केला, पण त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं की काँग्रेस आक्रमक होईल, आंदोलन उभं करेल. आतापर्यंत कधीच दिसलं नाही. थिवी विद्यापीठाचो विषय जो आसा तो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंटूच ते लीड करता. फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन. कळ्ळें? कांबळी जो आसा तो ते आंदोलन लीड करता थंय. लोक रस्त्यावरती उतरले, काँग्रेस नाहीच ना. अरे कांबळी आमचो ब्लॉक अध्यक्षूच तो मोमेंटम लीड करता थंय. ओके. जे कोमनीदाद जाग्यांची पळय युनिव्हर्सिटी काँग्रेसचा म्हणून स्थानिक म्हणल्या. अरे आमचो थिवीचो ब्लॉक अध्यक्ष जो आसा तोच तो मोमेंटम लीड, ताणेच लोकांक हाडल्या मरे ते. काँग्रेसचे तिथं कोणच दिसले. अरे ताणेच दिला मरे हे ऑब्जेक्शन फर्स्ट थंय. दुसरे आज जी परिस्थिती मांद्र्या पळय जाल्या, लेट्स नॉट डायवर्ट. काँग्रेस पक्ष हो सदांच लोकां बरोबर आसा. आमी टायम एंड अगेन जे विशय आसा ते घेतात. आज जो आरंबोलचो जो विशय जाला हो खूब गंभीर आसा. कित्याक ताजे डोंट टेक इट की थंय कोण पासेक गेल्लो ताका मारलो ना. कित्याक गेलो? कित्याक जी इल्लिगॅलिटी चलता ताजेर आवाज उठयलो एक गोंयकारान, म्हणून ताचो जीव गेलो. फाल्यां तूं आतां सांजचो यो आनी पळय हांगा कसिनोची कशी लायन लागता ती पळय रस्त्यार. तूं एज अ गोंयकार जर थंय वचून जर तुवें थंय आडावपाक गेलो, फाल्यां तुका सुद्दां मारपाक कमी ना हे लोक. अशें आज डेंजरस सिच्युएशन आज क्रिएट जाल्लें आसा गोंयांत. आनी हें म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान हें रियलायज जावपाक जाय की हें जर तर कंटिन्यू अशें जालें जाल्यार मुखार गोंयकार, गोंय म्हणटा तें काबार. ह्या BJPन परिवर्तनाच्या नांवार कमळ फुलोवन आमकां रेब्यान घातल्या, चिखलान बुडयल्या, अक्षरशः चिखलान दामून बुडयल्या तांणी गोंयकारांक. म्हणजे थोडासा याच्या पलीकडचा हा मनोज परब हाज्या भायर वचनाक रे. आयचो सिरियस विशय गोंयकाराक जीव गेला. हा विषय महत्वाचा आहे, कारण काल त्यांची हेडऑन झाली, त्याच्यामध्ये त्यांनी अनेक विषय मांडलेले आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये RGPचा फार मोठा फटका हा काँग्रेसला बसलेला, हे क्लिअर होतं. आता मनोज परबनी एक गोष्ट क्लिअर केलेली आहे की आपण आपली स्वतंत्र चूल असेल, पुढच्या निवडणुकीत जर ते उतरले तर त्याचा काँग्रेसला काय फटका बसू शकतो का? म्हाका दिसता हो प्रश्न पयर आमच्या थोड्या मिडिया भावांनी आमकां जेन्ना दुसरे पॉलिटिकल पार्टीचे प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो अजेंडा हो आसा. आज एसेंब्लीन जर तूं पळयत जाल्यार थंय सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशनान ज्यो आसात त्यो एका आवाजान ह्या सरकाराच्या विरुद्ध लढटा. आतां गोंयांत तरी एटलीस्ट इट इज रुलींग वर्सीस ओपोजिशन न्ही. तिसरें आनी कितें आसता, लास्ट टायम सांगिल्लें मरे, तिसरें आनी कितें पोजिशन आसा. सो एवरीबडी हॅज टू मेक दॅट स्टँड क्लियर. आम आदमीचे पॉलिटिकल अजेंडा डिफरंट आसतलो, गोवा फॉरवर्डाचो आसतलो, काँग्रेस पक्षाचो आसतलो, पूण जेन्ना गोंयकाराचो विशय येता तेन्ना थंय आमी युनायटेड आसा न्ही. तर तो स्टँड म्हाका दिसता तांणी क्लियर करपाचो. वाय शुड आय टॉक ऑन हीज बिहाफ? गिरीश बोरकर अजून तुमच्या बरोबर आहे पळय असं म्हणायचं तुम्हाला? हांवें तुका लास्ट टायम सुद्दां सांगिल्लें, जेन्ना हांवें सांगलें की काँग्रेस पक्ष 40 मतदारसंघान आपलो ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथन करतलो आनी करतले, तेन्ना बाकीचे लोक उठपाक लागले. म्हाका आनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करपाची ना गोंयांत. प्रत्येक मनीस दे आर फ्री. आनी म्हाका दिसता हो प्रश्न तुवें ताका विचारपाक जाय. आय कॅनॉट आन्सर ऑन हीज बिहाफ. तांचें कितें विजन, तांचो कितें मुखारलो
रणनीती आसा दॅट ही वील बी एबल टू आन्सर. बट काँग्रेस पक्ष 40 जागा काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो एक सामान्य बारीक सगळ्या लोकांचो पक्ष. काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो गोंयकारां पासत लढला. आज गोंय जर तर लिबरेट जालें काँग्रेस पक्षा लागून जालें. आज जर तर कोंकणी भाशा जी आमी मायभास म्हणटा ताका जर तर स्थान मेळ्ळा 8व्या शेड्युलान ते काँग्रेस पक्षाक लागून जालें. थोडे लोक गोंय व्हरून महाराष्ट्रान घालपाक सोदता. सेपरेट स्टेट आयडेंटिटी उरल्या काँग्रेस पक्षाक लागून. हे कोण हिस्ट्री मिटोवपाक शकना. मुख्यमंत्री कितले फटाशे मारू तो हिस्ट्री म्हणून तो केन्ना केन्ना स्टेटमेंट करता. सो काँग्रेस पक्षाचो इतिहास गोंया लागून हो म्हाका दिसता कोणूच काढून उडोवपाक शकना. आरजीपीचा पुढच्या निवडणुकीत काँग्रेसला कुठलाही फटका बसणार नाही. पळय 2012 मरे मनोहर पर्रीकरान गोंयच्या जनतेक फटयले परिवर्तन करया तुका सांगलें. लोकांक अक्षरशः रेब्यान चिखलान बुडयले. आज गोंयची जनता ही आज रियलायज जाल्ली आसा गोंयच्या जनतेक. 2027 काँग्रेस पक्षाचे सरकार हे गोंयान जातले हातूंत मातूय दुबाव ना. जे गोंयचे लोकांचे प्रश्न आसात जे विशय आसात हे घेवन आमी लोकांचे मुखार वतात. काँग्रेस इंडिया ते आज म्हाका दिसता मेन विशय मांद्रे जो डेथ जाला हो खूब गंभीर विशय. हो इतलो इजी घेनाका तुमी. एक गोंयकार इलिगॅलिटीचेर आवाज उठोवपाक गेल्लो ताचो जीव गेलो. दीस इज अ बीग हेडलायन. हे बारीक न्ही. हे आज प्रत्येक गोंयकार भितलो मरे कसले इलिगॅलिटी जर तर जातात ताचेर आवाज उठोवपाक गोंयकार भितलो आज. कित्याक ताचो कोण जीव घे ताचेर नेम ना. देव बरें करूं. अनेक विषय विचारला तुम्ही. होम ऑर्डर इम्पॉर्टन्स हा व्हेरी गंभीर विषय. सो फाटल्या दिसांनी गँग रेप जालो तिचेर तुम्ही काय म्हाका दिसता गँग रेपाचेर आमची महिला विंगान ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन थंय विशय घेतिल्लो आसा. ताज्या उपरांत आज आमी पळयलां की ते एसपीक सुद्दां ट्रान्सफर केलो म्हणून. आतां एसपीक जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा तेन्ना एसपी कितें ट्रान्सफर. म्हाका दिसता ह्या मुख्यमंत्र्याचे टोटल कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर तुम्ही हाडला मरे. ते काल आमचे फूल महिला विंगान मडगांव डिटेलान ताचेर घेतिल्ले आसा. ताज्या उपरांत आज तांणी एक्शन म्हणून एसपीक ट्रान्सफर केला. अरे तुम्ही असे ऑफिसर गोंयकार ऑफिसरांक जर तर ट्रान्सफर करपाक लागले कशें जातले. आज तुम्ही पळयात वचत ते इवन जर्नलिझमा सुद्दां आज अटॅक चालू आहा मरे. सांग्यार आमी पयले एक जर्नलिस्टा जो बेलेबल ऑफेन्स आसा ताच्या घरात देडाक मरे पुलीस थंय ताका अरेस्ट करपाक. सो आज हे सरकार फक्त दबाव घालपाक सोदता. लोकांचो आवाज दामपाक सोदता. म्हाका दिसता एक खंय तरी बंद जावपाक जाय. 2024 जर आमी बारीकसो आढावो घेतलो जाल्यार जे स्टेट लेवलीचे इव्हेंट्स जाताले टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ते आज खंय तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जावपा बद्दल करोडांनी पयसो खर्च केलो वता. म्हणजे फाटल्यान तुमचें कितें विचार. तुका आतां हांवें एक एग्जाम्पल दिलें. जे फेस्टिवल 2001 हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की बिचाचेर कसलोच टुरिझमाचो प्रोग्राम करचो न्ही. ताच्या उपरांत फेब्रुवारी 2024 मिरामार एक फेस्टिवल जावपाक सरकार मुखार सरता. ते हायकोर्टान वता. थंय सरकार एफिडेवीट दिता की आमी आनी डिफर करता ते करचे ना कितें पॉलिसी ना म्हणून. आनी वता आनी डिसेंबरान मांद्र्या प्रोग्राम करता आनी 3 करोड रुपया खाता हे. प्रत्येक गोष्टीचेर आज लूट चल्ल्या. फक्त लुटो आओ लुटो खाओ जाओ. आमदार हफ्ते घेता मरे 2-2 हजार रुपया. एक तूं चोडलो 2 हजार रुपया लागू. हे कितें. न्ही म्हाका दिसता आमी जे सांगला पळय आज हाजेर टुरिझम डिपार्टमेंटान ह्या सरकारान म्हाका दिसता दोळे उगडपाक जाय. आमी आज सगळे तांकां एक्सपोज केल्ले आसा. तांची पॉलिसी तुमकां मुखार हाडल्या. म्हाका दिसता हें सगळें लोकां मेरेन पावपाक जाय. देव बरें करूं.